आमदार किरण कांदोळकर हांगा आल्दोना एका प्रोग्रामाक तेंच्यांनी म्हटलें की 10 वर्सां जालीं ह्या मतदारसंघात कांयच कामां जावंक ना, दयानंद नार्वेकर आसतना जाल्लीं. हाचेर तुमची कितें प्रतिक्रिया? दयानंद नार्वेकर आसलो, आमचो आमदार आसलो तो. ताणें कामां केली हो सांगता फुडें. हांव 10 वर्सां आसा आनी कोण हो आमचो आमदार हो आतां उलयता पळय तो किरण कांदोळकर, तो फक्त 5 वर्सां जाले. ताका विचारा ताणें 5 वर्सां कितें केलें, लोकांनी ताका ही धाडलो पळय तो. आनी ह्या आमदाराक ग्लेन टिकलोक लोकांनी सेकंड टायम हाडून हांव तुका सांगता आयज हांगा उबो रावलो आमच्या तेलसाना थर्डूय पार्ट म्हाका निवडून हाडटलें. हें ताका मातशें तुमी धाडात. ताज्यान कितें कामां केलां आनी कितें ना केल्यार ताचे पावती म्हाका दिवपाची गरज ना. आनी हांव तुका सांगता तरी आयज ह्या पेंडेमिकान हांवें कामां घेतल्या ती न्हू, म्हाका दिसता हेच्याच आमदाराक घेवंक ना. सगळीं कामां म्हणजे वर्क आय गॉट 30 जॉब्स इन हँड. आतां कोविडा खातीर आमचे कॉन्ट्रॅक्टर सीक पडले, तांचे लेबरर्स घरा गेले. आतां कामां जावन दरम्यान पावस जालो 6 to 8 months ऑलमोस्ट 34 क्रोज. हे मातशें ताका धाड गिरीश बाब, हे मातशें ताका थ्रू द हें धाडपाचें. कितें उलोवन बेश्टें उलोवंक जायना, सांग जिबेक ना हाड उलयत रावतलो उलयता बाबडे. कित्याक हातून विचारलो म्हणून हांव आन्सर करता, नाल्यार म्हाका कसलीच गरज ना आन्सर. कित्याक लोकांक आमची खबर आसा तांचो आमदार ग्लेन टिकलो कशें काम करता, कितले वरां काम करता आनी लोकांक सगळ्यांक खबर. आयज पळय आमचे फंक्शन आसलें, सगळे आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच सगळे सोयी आनी दोन कावन्सिलर सगळे आसले फंक्शनाक. कितें जाता फंक्शनाक तांकां आमदार फूल विश्वास आसा की आमदार काम करता, सारकें सेन्सरी इमानदार काम करता. आमी दुसरें काम तो करता, आमी तुजें कामां करना. सरळ सांगता, मडकेकाराक एक पाट चान्स दिलो, दुसऱ्या पाट दिवचो ना. मडकेकाराक टिकल्याक 3रो चान्स मेळटलो. हांव ताका स्पश्ट सांगता. कितें उलयना, कितें उलयना, तें काम उलोवं न्ही. म्हाका कसली परवा ना आनी आय एम नॉट इवन बॉदर्ड. I am doing my work. I will carry on my work. And my election is 6 months back. I'll be back again in the council very strongly. Thank you very much.